ख्रिस्ताच्या आज्ञा माका होवेको, ख्रिस्ताचे कोडी मोशे तारण को, ख्रिस्ताच्या ख्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका स्वीकार कर, ख्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका घट कर, ख्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका नितळ कर. एबो सकाळी जेसू तुजेशी आमी धांवन आयल्या. तूं आमचो सोमी, आमचो दोनी. ह्या बो पवित्र संस्कारान आमचे पासत तूं हाजीर जालाय. सगल्या काळजान, सगल्या मनान, सगल्या बळान, सगले सक्तीन तुका त्रिएक देवा परनिपाट नमस्कार करूंक हांव म्हजी मान खोल भागायता. Jesus, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Yes, Jesus, we adore you. Jesus, we adore you. Lay our lives before you. How we love
Father, we adore you with Jesus. Father, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Spirit, we adore you. Spirit, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. जेजूचेर आमची नदर दवरून जेजूक अणभवुया. तो खरो जिवो देव. ताचे सवें कसलेंच पातक ना, कसलेंच खत ना. हो देव मनीस जावन मनशां बराबर मनशां भाशेन जियेताना पातकाची सगळी ओड पयस केली. मनशाळ्या सगळ्या ताळण्याचेर तो झुजलो, जैतिवंत जालो. पळय ते जेजूक. ह्या पवित्र संस्कारान खरेपणी तुजी आनी म्हजे पासत आजीर आसा. आमकां शिकयता, आमकां वाडयता, आमकां वाट दाखयता. खरो जिवो देव तो खरो मनीस कसो जियेलो. पातक मात सोडून हेर सगळ्यांत आमचे भाशेन मनशाचे सगळे कोश्ट त्रास आपणाचेर घेतले. होच जेजू तो खरो जिवो देव. जेजूक पळय आनी तुजे भितर उस्कार घे. जेजूचो उस्कार. ह्या विकाळ्या समाजान जियेता आसतना जेजूची कृपा ना जाल्यार जिवंक जावचें ना. ह्या दोंगेपणान भरलेल्या संवसारान जियेतना जेजूची कृपा ना जाल्यार आमी तगची ना. We will not survive in this toxic environment if we don't have Jesus. जेजूक पळयता आसतना आमचें सगळें आमी जेजूच्या हातान घालुया. जेजू, हे सकाळी तुका हांव ओंपता म्हजें जिवीत. म्हज्या जिविताच्यो घडयो, सूख आनी दूख, कोश्ट त्रास, म्हजो वावर
जेजू तुझ्या हातान घालता म्हजी चिंतना, म्हजे आवंडे, म्हजी उतरां आनी म्हज्यो करण्यो तुकाच सोंपता जेजू. हे सकाळी तुझ्या हातान घालता सगल्यो म्हज्यो आयच्या दिसाच्यो मांडण्यो, म्हजे प्लॅन्स, म्हजें शिक्षण, म्हजो वावर, म्हजे प्रयत्न, एफर्ट्स तुझ्या हातान घालता जेजू. तुज्याच हातान घालता म्हजें झूज, वायटाचेर मांडलेलें झूज जेजू तुज्या हातान घालता. तुकाच भोगता जेजू सगळीं मनशां जांचे लागीं म्हजे संबंद आसात, जांकां आयज हांव मेळटलो, नवीं मनशां जांचे लागीं म्हजी ओळख जातली, तांकां सगल्यांक तुज्या हातान घालता जेजू. जेजू तुकाच भोगता सगळीं देणी जी तुवें म्हाका दिल्यान, हे सृश्टीची देणी तशेंच मनशांनी केल्ली देणी. जेजू तुका आर्गां, दिनवास, मोहिमा, कित्याक तूं सर्व बरो. तुजेशी येता ताका जिविताचें दायज फावो जाता. सगळे तरेचें धोंगेपण पयस जाता. आमचें मन शांत, आमचें मन नितळ, आमचें मन सदा पासत उबें रावपाचें मन जेजू तूंच तुज्या हातान घे. म्हजें मन, म्हजें काळीज, म्हजे हात, म्हजे पांय, म्हजे कुडीचो दर एक सांदो जेजू तूं घे. D27 हें गीत आमी गायतले. मोच्या देवा तूं सर्व बरो, रोजार मोसो दोनी करो, सगल्या काळजा निस्मो तुजो हांवें सदांच करूंक फावो. देवा तुज्या मोगान
उलय जेजू कडेन पळय ताका ताचो स्वास तुजे भितर घे वायटाची सगळी पदवी तुज्या स्वासांतल्यान भायर उडय जेजूच्या पांयाशी ते पडूं दी उलय जेजू लागीं स्वामी तू चरवा निगाह मुझ पे तेरी सदा तू है स्वामी तू चरवा निगाह मुझ पे तेरी सदा जहाँ जहाँ है हरियाली वहाँ मुझे तू लिए चला जहाँ जहाँ है हरियाली वहाँ मुझे तू लिए चला तू है स्वामी तू चरवा निगाह मुझ
पे तेरी सदा तू है स्वामी तू चरवा निगाहे मुझ पे तेरी सदा जहाँ दिव्य सत्य की छाया वहाँ मुझे तू लिए चला जहाँ दिव्य सत्य की छाया वहाँ मुझे तू लिए चला तू है स्वामी तू चरवा निगाह मुझ पे तेरी सदा तू है स्वामी तू चरवा निगाह मुझ पे तेरी सदा जहाँ नहीं है डर कोई वहाँ मुझे तू लिए चला जहाँ नहीं है डर कोई वहाँ मुझे तू लिए चला तू है स्वामी तू चरवा निगाहे मुझ पे तेरी सदा तू है स्वामी तू चरवा निगाहे मुझ पे तेरी सदा जहाँ बहे झरना मीठा वहाँ मुझे तू लिए चला जहाँ बहे झरना मीठा वहाँ मुझे तू लिए चला तू है स्वामी तू चरवा निगाहे मुझ पे तेरी सदा तू है स्वामी तू चरवा निगाहे मुझ पे तेरी सदा तू है स्वामी तू चरवा निगाहे मुझ पे तेरी सदा तू है स्वामी तू चरवा निगाहे मुझ पे तेरी सदा तू है स्वामी तू चरवा निगाहे मुझ पे तेरी सदा जेजूची नदर तुजेर आसा तुजे सगळे आवडे तुजी मागणी तुजे विनंती ताचे मुखार उक्त्यो कर मिसाचे बेटेन ताका खेरीत भाशेन घेवंक आमी वेता हे मिसाचे बेटेन तुजें अर्पण कर तुजी बेटवणी आल्ताराचेर उबार सगळीं तुजी इंतेसांवां ह्या वेळार जेजू मुखार हाड मिसाचे बेटेक तयार जाव
Eklos amco somi, ekos amco bawat, ekos amco bawdis, eklos amco dewa, uvitratnya porvi, shanti jabat basam, sogli ekut saucha, amka ponarya, devon lami gaita, eklos amco somi, ekut amco bawat, ekut amco bawdis, eklos amco dewa. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो जेजू तुमकां कृपादी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता मानुएल फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. दुसरें इंतसा आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या फ्रांसिस्को डिसिल्वा हे आमच्या भावा पासत देवान ताका सर्गीचें सुख फावो करूंक मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात ट्रेसी साल्दाना, एंड्रू फेर्नांडीस, ओलियाना सिल्वेरा. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. आयज सायबिणीची भेट ह्या गोराब्यांनी जाता. इग्रेजा फ्रांसीस झेवियर फेर्नांडीस, जीना मारियानी कुन्या, दाबोली इनासियो गामा, आल्तो दाबोली जॉन पेरेरा, आपा ऑर्चर्ड क्रिस्टीन पिमेंता, रेजिना मुंदी इनो कायादो, आल्तो चिकाली स्वेजा परब. ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. आमची 400 वर्सांची समोरमणी करता आसतना आयज भावार्थाची दिवटी पेटयतात आल्तो चिकाली लेस्टर मस्करनस आनी फामील, दाबोली आंतोनियो तावारीस आनी फामील. तांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया सगळे जे एक्टिविस्ट गोंय सांबाळपाक वावुरतात आनी वेगवेगळ्यो केसीस तांचेर सरकारान घातलेल्यो आसात तांकां ह्या सगळ्या वायटांतले निवार आनी सुरक्षीत सांबाळ म्हूण देवा लागीं मागुया. आमच्या सरकारा पासत मागुया, आमच्या चीफ मिनिस्टरा पासत, TCP आनी फॉरेस्ट मिनिस्टरा पासत, आमच्या पंचायत मिनिस्टरा पासत तांच्या मनान गिन्यान घाल म्हूण आमी देवा लागीं मागुया. आनी गोंयचें निसणटण जावपाची जे वाटेर आसा आनी तांच्या दोळ्या मुखार तांकां दिश्टी पडटा ताचे विशीं तांणी देवाक जाय तसले निर्णय घेवंक तांकां खेरीत कृपा आनी बळ दी म्हूण तांचे पासत मागुया. तशेंच खेरीत भाशेन आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया प्रेमानंद नायक हो जाणटो मनीस सगळ्यां पासत आयज आपूण उपासान आयज ताचो 5वो दिसान भितर सरता. ताका सगळ्या वायटांतलो निवार आनीक जे आमच्या पंचायतीचे वडील आसात, सरकारी वडील आसात तांणी आपले दोळे उगडूंक आनीक नितीचो निर्णय बेगीन दिवंक तांचे पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तिच्या भाव भयणीनो, क्रिस्ती जिवीत धोंगेपण पयस करूंक आमकां आपयता आनी आपासत दोंगी आसात तांकां जेजू एक खोरायेन आपलो निशेध मारता. पूण आमी दोंगी जायना जावपाक आमच्या क्रिस्ती जिवितांत आमकां कृपा मागुया. आनी जायते फावटी आमी धोंगेपणान जियेल्या देखून हे मिसाचे सुरवातेक देवाचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुर्गदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या दुयेंतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवणी करात म्हूण प्रार्थना मागता.
सोरपदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. सुम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. मोहिमेवन देवा, सोरपदवेदार बापा, सदां तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा, सासणाच्या सासणाक. भाग्यून पावलून एफेसकारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, हांव सोम्याचो कैदी तुमचे लागीं मागतां. तुमच्या आपोवण्यांक सोबता तसलें जावं दी तुमचें जिवीत. सदांच कालतीं जायात, दुलोब आनी सोंसणिकायेचीं. एकामेकाक मोगान सोंसात. आत्म्यान दिल्लो एकवट शांतीच्या बानपासान सांबाळूंक तुमच्यान जाता तितलेय उपाय घेयात. तुमकां आपयल्यान तेन्ना एकाच बोरमाशान तुमकां आपयल्यान. तशेंच एक कूड आनी एक आत्मो आसा. एक सोमी, एक भावार्थ, एक स्नान, एक देव, सोगल्यां वयर, सोगल्यां भितर आनी सोगल्या सोवें आसा तो सोमेस्तांचो बाप. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. असलींच मनशां सायबा तुजें मोग पळोवंक आशेतात. सगलीं बरोबर म्हणुया. असलींच मनशां सायबा तुजें मोग पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेतात तीं सगलीं. संवसार आनी संवसारांतलो सगलो लोक. ताणेंच प्रितूम दर्या वयर मांडल्या. ताणेंच तिका उदकां वयर तीर करून दवरल्या. आमचो जबाब. असलींच मनशां सायबा तुजें मोग पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेळत? ताच्या पवित्र ठिकाणान पांय दवरूंक कोणाक फावो? जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ काळजाचो, जो हलक्या पलक्या वस्तूंक लोबदो ना आनी सोपूत घेवन पेल्याक फटयना, तसल्याच मनशांक. आमचो जबाब. असलींच मनशां सायबा तुजें मोग पळोवंक आशेतात. तुका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सोडवणदारा देवाची कृपा. असलीं मनशां तुका सोदीत सोदीत आसात. तुजें मोग पळोवंक आशेतात. जाकोबाच्या देवा. आमचो जबाब. असलींच मनशां सायबा तुजें मोग पळोवंक आशेतात. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. बापा, स्वर्गा आनी प्रितुमेच्या दुनिया, हांव तुका दिनवासतां. कित्याक स्वर्गींच्या राज्याचे गोठ तुवें ल्हानांक उक्ते केले. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोमे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून लोकांक म्हणलें, उस्तुमते तावन एक खूब चडोन मांडटा तें पळोवन तुमी रोखडीच पावस येता म्हणटात, आनी तशेंच घडटा. आनी दोकिणी तावन वारें मारतोच तुमी म्हणटात गरमी जातली, आनी तशेंच घडटा. आरे धोंग्यानो,
प्रितुमेचें आनी मळबाचें तोंड कशें पारकुचें तें तुमी जाणत. हो काळ पारकूंक तुमचे लागीं जायना तर? नीट सारकें कितें तें तुमी कित्याक थारायनात? देखीक तुज्या प्रतिवाद्या बरोबर अधिकाऱ्याशी वेता आसतना ताच्या हातांतलो सुटूंक वाटेरूच जाता तितलेंय कर, नाजाल्यार तो तुका नितीदाराशी ओडून व्हरत आनी नितीदार तुका कोसाबाच्या हातान दीत आनी कोसाब तुका बोणकोणीन घालीत. निमाणी दमडी फारीक करीसर थंयचो तूं सुटचो नाय म्हूण हांव तुका सांगतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपांतलें तशेंच शुभ वर्तमानांतलें एक उतर वो एक वाक्य जें दोनूय वाचपांनी आमकां मेळटा तें म्हणल्यार तुज्यान जाता तितलें कर, तुमच्यान जाता तितले उपाय घेयात. उपाय घेयात म्हणटा तें पयल्या वाचपान आयज आमकां मेळटा. आनी हे उपाय कसले? आत्म्यान दिल्लो एकवट आनी नितीचे बांदपास सांबाळूंक तुमच्यान जाता तितले उपाय घेयात. आयज उपाय कित्याक घेवपाक जाय हें कोणेंच सांगपाची गरज ना. हांवें तेजेर व्हडलो सेर्मांव करपाक भाव भयणीनो गरज ना. जेजूनच म्हणलां तशें, जरी तर हे प्रितुमेचें रूप आनी ह्या मळबाचें रूप पळोवन तुमच्यान जरी तर पारखूंक जाता पावस केन्ना पडटलो, गरमी केन्ना जाता, जाल्यार ह्या काळाचे ज्यो घडण्यो आसात त्यो घडण्यो पळोवन तुमच्यान पारखूंक जायना वेळ खंय पावला तो? जेजून विचारलेलो प्रश्न हो. आनी ह्या पासत तुमच्यान जाता तितलें करात. आनी इंग्लिशींतल्यान अशें आमी म्हणटा, यू डू युअर बेस्ट, गॉड वील डू द रेस्ट. तुमच्यान जाता तितलें करात म्हणटा तें हें. पूण भाव भयणीनो, हें करता आसतना आडकोडी आसात. आनी एक व्हडल्यांतली व्हडली आडकोड म्हणल्यार आमचें धोंगेपण, हिपोक्रेसी. आयज सगळे कडेन ही हिपोक्रेसी, हें धोंगेपण आमकां दिश्टी पडटा. पयले सुवातेर ह्याच काळान ह्या काळाच्यो ज्यो सायन्स आसात त्यो पारखिता आसतना आमचे जे वडील आसात, आमचे सरकारी वडील आसात, आमचे आमदार आसात, ह्या दिसांनी व्हडलो व्हडलो नारो गाजयतात. आमी लोकां बाराबर आसा, लोकां बाराबर आसा, आमी लोकांक जाय तें करता. पूण आमच्या दोळ्या मुखार कितल्यो असल्यो देखी आसात. एक सारकी ताजी जी आतांच आमच्या शेजाऱ्याक सांकवाडे जी घडटा, आमी लोकां बराबर आसा, लोकांक आमी मानतले, लोकांचें आमी आयकतले, आमी जें वायट आसा ताचे बराबर ना, असले स्टेटमेंट आमच्या चीफ मिनिस्टरान ते MLA पासून सगल्यांनी केल्ले आसात. पूण जें कितें बेकायदेशीर आसा तें बंद करून दिवंक एक आपलो निर्णय दिवपाक एकलोय तयार ना, एकलोय जबाबदारी घेना, फकत धोंगेपणां करतात. ही धोंगेपणां जरी तर आमच्या सरकारी वडिलांची, जाल्यार आमचो लोकूय बीन जायते जाण फकत वॉट्सॅपाचेर आनीक यूट्यूबाचेर आनी फेसबुकाचेर जायते कमेंट्स घालता. जो कोण उपासाक बसलेलो आसा, आमचो एक भाव प्रेमानंद नायक नांवाचो जाणटो मनीस, तो उपास करता तेन्ना ताका मॅसेजीस जायत्यो, पूण ताचे बराबर येवन उबें रावंक, सरकारा लागीं उलोवंक, आपल्या आमदारा लागीं उलोवंक, मंत्र्यां लागीं उलोवंक कोण मुखार सरना. तातूंत भितर आमचे ज्यो एनफोर्समेंट एजन्सीज आसात, म्हणजे आमचे पुलीस आसात, आमची ज्युडिशरी आसात, तातूंतूय जायतें धोंगेपण भितर चल्लेलें आमकां दिश्टी पडटा. आमचे पुलीस आयज धोंगी जाल्ले आसात, कांयच करूंक तांच्यान जायना आसलेल्या भाशेन. जायते फावटी पुलिसांचेर आयज लाचारपण आयिल्लें आसा अशें दिसता. कित्याक काय म्हणल्यार जे निर्णय तांणी थंयसर घेवपाक जाय, जे कोण खरेंच वायट करतात तांकां ते धरनात, तांचेर वायट वा तांचेर आड कसलीच फिर्याद जायना. पूण जे कोण स्वता पासत उबे रावतात आनी जें कितें चुकीचें आसा तें चुकीचें म्हूण सांगतात, तांचेर बेश्त्योच फिर्यादी जातात. कोणाचे रिलिजियस सेंटिमेंट हर्ट जातात, कोणाचे आनी कसले सेंटिमेंट हर्ट जातात, आनी हातूंत पुलीस
जें कितें आपणाचे बॉस सांगतात तेंच करून उडयतात शें दिसता. दोंगेपण भितर चल्ललें आसा. तर भाव भयणीनो, हें दोंगेपण जरी तर आमचें वचना जाल्यार आमी आमचेंच निसणटन करता. ह्या काळाच्यो सायन्स ज्यो आसात, ह्यो काळाच्यो खुणा आसात, त्यो समजून घेयात म्हूण आयज जेजू आमकां उलो मारता. आनी आमी ह्यो सायन्स समजून घेतल्या उपरांत ह्या सगळ्या वायटांतलीं आमकांच निवारूंक, आमच्या भुरग्यांक निवारूंक, आमची फुडली पिळगा आसा तांकां ह्या सगळ्या वायटांतलीं निवारूंक जाता तितलें करात, उपाय घेयात. भाव भयणीनो, हीच कृपा आमकां मागुया आयचे मिसाचे भेटेन. आमी आमच्यान जाता तें करूं, तोंडान बोट घालून ओग्गी रावना जावं. काळजीदारपणान हो देवाचो आत्मो जो आमकां मेळ्ळलो आसा तो एकवटान घेवन आमी मुखार सरूंक आमकां जण एकल्याक ही कृपा दी म्हूण मागुया. गायन घेऊया C43, पेज नंबर 46. C43. वेदीचेरून या सोवे आमची खाचा दवरता सुगानी दुख सोडलेले जेजू तुका भेटोयता. सुगानी दुख सोडलेले जेजू तुका भेटोयता. तुझ्या उदाहरणात आमकां तुझ्या गेरोता कुर्साचेर तुझे पोळी जेजू मनशा तारोना. कुर्साचेर तुझे पोळी जेजू मनशा तारोना. म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या नित्य पवित्र सुवातेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुवें आमच्या हातांनी घाल्ल्या त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयलेल्या ह्या पवित्र गुटां वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासनांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमतां, जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगट्टा, थीर बरवशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक कोत्रेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी.
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपर गोठुया. तुझ्या उत्साह आनी मनशापणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या, संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोलेत तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेकाय जाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. दोंगेपणां पयस करून आयच्या काळाचे ज्यो आमकां खुणां दिसती पडटात त्यो पळोवन आमी आमचें जिवीत चलूंक आनी जाता तितलो आमी भार घेवंक, उपाय घेवंक प्रयत्न करूंक आमकां उलो मारला. हेंच करूंक आमकां कृपा दी म्हूण जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां पडूंक नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टय आनी सर्व आकांतांतलीं वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे पाप कांचले आमची काकूत कर. देवाचे संसाराचे पाप कांचले आमची काकूत कर. देवाचे संसाराचे पाप कांचले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें
मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित संस्कारान तूं भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. सर्वेस्परा आमच्या बापा, ह्या सर्गीच्या जेवणान परतून परतून वांटो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडोशी कर. ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो सगलो आदार आनी सर्गीच्या गुटांची ओदीक ओदीक संपूर्ण समजणी आमकां मेळूं म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं भाव भयणीनो, ही खेरीत कळवणी करता. जो आमचो भाव प्रेमानंद नायक सांकवाडेचो, तो एक्स सरपंच, आतां तो सिनियर सिटीजन, तो उपासाक बसलेलो आसा. पंचायत सांकवाडेची आसा थंयसर, पंचायत घर आसा थंयसर भायर बसलेलो आसा. आनी तो जो उपास करता तो आपणा पासत न्हू, पूण खेरीत भाशेन हे आमचे फुडले पिळगे पासत हे आमचे दोंगर दोंगुल्ल्यो आसात त्यो सांबाळून दवरूंक. आनी सांकवाडे तावन ही आमची दोंगुल्ली सुरू जाता ती वास्को पाव पासून काबार जाता.
हो जो आतां डिव्हलपमेंटाच्या नांवान हे दोंगर कातरूंक लागलेले आसात, हे आतां जरी तर थिंगा सांकवाळे बंद जायना, हे मुखारूय येतले. आमचे दोंगर काबार करून उडयल्ले आसात, थोडे उरले तेय काबार जावपाचे आसा. आनी हे तो करता जाल्यार आयज 5वो दीस ताचो उपासाचो आमच्या भुरग्यां पासत. आयज आमी जो संदेश घेतला, तुमच्यान जाता तें करात, उपाय घेयात. आमी घडये व्हडले उपाय घेवन थंयसर घडये ताचे बरोबर उपासाक बसूंक जावचें ना, पूण तुमच्या भुरग्यांक घेवन वसात, थंयसर दाखयात की हो एक जाणटो मनीस तुमच्या फुडारा पासत हो उपास करता. इल्लीशी घोटाय ताका दिवंक थंयसर पावात. आनी तेन्नाच घडये आमचो सरकार दोळे उगडटलो की हो लोक ह्या मनशा बरोबर आसा, ह्या प्रेमानंद नायक ह्या भावा बरोबर आसा. तेंच मागूंक की आमचे दोंगर दोंगुल्ल्यो सांबाळ आनी जे बेकायदेशीर परमिशन दिल्लीं आसा ती रिवोक कर म्हूण. आमच्यान जाता ते उपाय आमी घेवया आनी आमचो सरकार दोळे उगडटलो म्हूण रावया आनी आमच्या सरकारा लागीं मागुया. जें कितें बेकायदेशीर करून आमचें गोंयचें पर्यावरण नश्ट करपाचें काम चल्लेलें आसा तें तांणी बेगीनूच सोडून दिवंक. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सुरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात, जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. उत्सवीक वर्साक मागणे. सर्वेस्परा देवा, आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी तूं मनशांक आपयताय, आकारताय आनी पाटयताय. बागून फ्रांसीस शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसावां पासत आमी तुका दिनवासता. तुज्या पुताच्या खुर्साचेर नदर फिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिसियोनारी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो तो धिरादीक परगटणार जालो. ताच्या रेलिकेची दोबाचीक दाखोवणी तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जाताना पवित्र खुर्साच्या बळान आमचो एकचार थिराय. तुज्या उतराच्या स्वाडान आनी परिशदीक मनान तुवें दिल्लें मिसांव सहभागिलीपणान फुडें व्हरूंक आमचीं पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन संवसाराक भरवसो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बेवून परगटणारां आमकां कर. आमेन. गायन घेऊया F7 पेज नंबर 88 F7. जेजूक आमचे मोदें दवरूं एकामेकाक प्रितीन दिवं सोलिया आमी परतून ताच्या मोगान मनशाक शिकून जेजूक आमचे मोदें दवरूं एकामेकाक प्रितीन दिवं सोलिया आमी परतून ताच्या मोगान मनशाक शिकून जेजू चल्लो मोगान रस्तो आमी दोनुया. पेड्या चाकरी जेजून केली, पेड्या चाकरी आमी कोरया. पेड्या चाकरी जेजून केली, पेड्या चाकरी